नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। राज्य माहिती आयुक्त नेमबाची प्रक्रिया आडखळी। समितीच्या बसकेत कोणाचेच नावाचेर एकमत ना। प्रक्रिया चड करून वेचणुके उपरांत पडपाची शक्यता आहे। प्लॉट बेकायदेशीर थारलो तरी मंत्रीपद सोडपाक परोळेकार तयार ना। फाटल्या वर्षाचे व्याजा सहित मार्केट रेट दिवन प्लॉट परत ताब्यात घेतलो म्हणून परोळेकाराक खात्री। माध्यम प्रश्नाचेर जांकां आपली भूमिका मान्य आसा तांणी जाय जाल्यार तिकेट दिवची। राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या आव्हानाक विष्णूचे प्रत्युत्तर। स्कुलांच्या भुरग्यांक ई टॅबलेटीची येवजण रद्द करची। चेंबर ऑफ कॉमर्साची सरकाराक सुचोवणी। चेंबर म्हणटा भुरग्यांची लागता वाट। क्रायम ब्रांचीन कवठणकाराची कागाळ मारली भायर। कर्मचाऱ्यांक प्रमोशन ना म्हूण मडगांव पालिकेचो व्यवहार आदेशभर बंद। कर्मचारी आनी नगरसेवकांनी ड्युटीचे निमणे दिस सीओक उजरायली। दनपार म्हणल्यार प्रमोशनाची लेटरां हातार। आणि गोंयभर महाशिवरात्रीचो उत्सव। शंकराचो अभिषेक आणि दर्शनाक फातोडेर सावन देवळांनी दूध घेवन लोकांच्यो लायनी। पळयात गोंयकारांची शिवरात्र। खबर विस्तारान। 2 राज्य माहिती आयुक्त नेमपाची प्रक्रिया आडखळी। समितीची बेरेस्तारा बसक जाली, मात तातूंत एकाय नावाचेर एकमत जावंक शकलें ना। आयिल्ल्या अर्जांतल्यान सरकारान 10 नावां काडिल्लीं, मात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्याची ही समिती निर्णय घेवंक शकली ना। निमणे तांणी 4 नावां काडलीं, मात तातूंतलीं 2 नावां खंयचीं हाचेर निर्णय जालो ना। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आतां लोकसभा वेंचणुके उपरांतच नेमणुको जातल्यो। हाचे पयलीं केल्ली दोनूय राज्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक वादग्रस्त थारिल्ल्यान सरकारान परत जायरात दिवन हे पदां खातीर अर्ज मागयले। 47 जाणांनी ते खातीर अर्ज केल्ले। तातूंतले 10 जाणांची नावां सरकारान शॉर्टलिस्ट केल्ली। ताचेर निर्णय घेवपा खातीर नेमिल्ले समितीची बिरेस्तारा बसका जाली, मात एकाय नावाचेर कोणाचेच एकमत जालें ना। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 10 जाणांतले एकाय नावाचेर एकमत जावंक ना। निमाणे 10 नावांतल्यान काडली 4 नावां, मात तातूंतली 2 नावां काडूंक अपेस। अनिर्णीत दवरून बसका धुकल्ली फुडें। निर्णय वेंचणुके उपरांत जावपाची शक्यताय। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या 4रांतली 2 नावां पयलींचीच। ती म्हणल्यार पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय आनी आदले भारतीय नागरी सेवेंतले वरिश्ठ अधिकारी स्टॅनली कुतिनो। उरिल्लीं 2 नावां कोणाची ते विशीं म्हायती मेळूंक शकली ना, मात जे 8 जाण उरतात ते हे: अशोक कुमार वासनीक, व्ही.के. झा, सुदीन सांगोडकार, नागेश कोलवाळकार, एस.जी. मराठे, एन.डी. अगरवाल, जुनिनो डिसुजा, संजय धवळीकार। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेनय कांय गजालींचेर आक्षेप घेतलो। आयिल्ल्या अर्जांतल्यान सरकारान ही 10 नावां खंयचे निकशाचेर काडली हे विशीं तांणी प्रस्न केले। ताचेर ठोस अशी जाप सरकाराकडेन नाशिल्ली। ताका लागून नेमणुकीची प्रक्रिया वेंचणुके उपरांत करपाचे थारून ही बसका गुटलायली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। सेरूल कुमुंदाचे प्लॉटांचे नियमन हायकोर्टान बेकायदेशीर थारायलें तरी ताका लागून मंत्रीपद सोडपाक दिलीप परोळेकार तयार ना। प्लॉट नियमीत करतना प्लॉटाच्या मार्केट रेटीच्या बाबतींत गुड्डुलसांव जालां अशें हायकोर्टान म्हणिल्लें। बेकायदेशीर गजाल केली म्हूण विरोधकांनी परोळेकाराचो राजिनामो मागिल्लो। फाटल्या वर्साचे व्याजा सयत मार्केट रेट दिवन तो प्लॉट परत ताब्यांत घेतलो म्हूण परोळेकाराक खात्री। सेरूल कम्युनिदादीचो 599 चौखण मिटराचो प्लॉट नियमीत करपाचो आदेश हायकोर्टान रद्द केल्लो। वर्स 2006 हो प्लॉट हडप केल्लो तेन्ना ताचो मार्केट प्रेस कितलो आशिल्लो आनी नव्यान रक्कम फारीक करता ते तारखेमेरेन प्रत्येक वर्सा खातीर 10% व्याजान प्लॉटाचें मोल घेवचें असो आदेश हायकोर्टान दिला। परोळेकार म्हणटा कोर्टाचो निकाल ताका माल वचना। हो जजमेंट म्हाज्या फावरार आयला आनी तातूंत मातूय दुबाव ना, पूण हांव तुमकां इतकेंच सांगीन की जे कुमलीदादीक आनी एडमिनिस्ट्रेटीव नॉर्थ गोवा आसा एडमिनिस्ट्रेटर एका डायरेक्शन केल्लें आसा की त्या वेळाचो जो रेट आसा हो रेट चार्ज करून म्हाजे कडल्यान एक जो प्रोसेस लेफ्ट जाल्लो ती सरकाराक फायल धाडपाची हो प्रोसेस करून घेवचो
आणि सगळें कॅल्क्युलेशन केल्या नंतर माझ्या म्हायती प्रमाणे हांवें जे आतां डिस्कशन म्हाज्या एडवोकेटा कडेन केलें, हांवें पयशे सुबेज भरलेले आहा आनी हे जे डिपार्टमेंट आहा जावं ते कोमलीदाद आसूं किंवा एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ आसूं हांच्यांनी म्हाका पयशे परते दिवचे पडटले, इतके एक्स्ट्रा पयशे एज पर गव्हर्मेंट रेट हांवें भरलेले आसा. आपल्याक लोकांनी वेचून हाडला, राजिनामो कित्याक दिवचो अशें म्हणत परोळेकारान पदाचो राजिनामो दिवंक न्हयकार दिलो. हो माझें रेजिग्नेशन मागता, हो कोण तरी हांवें टुरिजम डिपार्टमेंट सोडचें पडचें म्हणटा. ह्या सरकाराक जेन्ना 2 वर्सां पयलीं मॅन्डेट दिलो, हें सरकार चलोवपाक दिल्लो आसा आनी आमी बरे भशेन सरकार चलोवपाचो प्रश्न करता. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी मुकेश कुमार. माध्यम भास प्रस्नाचेर आपली भुमिका सगळ्यांक खबर आसा. ताका लागून जांकां म्हजी भुमिका मान्य आसा तेच म्हाका तिकेट दितले. ते विशीं कोणें अटी घालच्यो न्ही अशें मत आमदार विष्णू वाघान उक्तायलां. आपणें अजून भाजपा सोडूंक ना, ते खातीर लोकसभा वेंचणुकेचो विचार करपाचो प्रस्नूच येना अशेंय वाघ म्हणटा. खासदार श्रीपाद नायकाचेर विष्णून खर टिका केली. माध्यम प्रस्नाचेर आपणाली भुमिका सगळ्याक खबर आसा, ते खातीर आपणाक कोणूच अटी घालूंक शकना अशें मत आमदार विष्णू वाघान उक्तायलां. विष्णू वाघाचेर तुमी कंडिशनां घालनाकात. माध्यम प्रश्नाचेर म्हाजी भुमिका हांवें एकदां स्पश्ट केल्या. ती जाका मान्य आहा तोच म्हाका आपयतलो किंवा तोच म्हाका तिकेट दितलो किंवा तो म्हाका राव म्हणून सांगतलो, तेणी म्हाका सांगूं येता. पूण हें अशें केल्यार हें सोडून यो तें सोडून यो म्हणून विष्णू वाघाक सांगपाची गरज ना. लोकसभा वेंचणुके विशीं आपणें खंयच्याच पक्षा लागीं उलोवणी करूंक ना. म्हाका लोकसभा वेंचणुकेचें पडून गेल्लें ना अशें विष्णून प्रुडंटाक सांगलें. हांवें अजून BJP सोडूंकूच ना, म्हणटकच दुसऱ्या खंयच्याय पक्षान वचपाचो प्रश्नूच येना. म्हाजें सद्या पक्षा कडेन झगडें चालू आसा तें म्हाज्या एका धोरणात्मक निर्णया वयल्यान. तेजे बद्दल हांवें अजून कांय थारावंकूच ना. म्हाजे बरोबर खंय कोणें उलोवप केलां हांव डिनाय करता उलोवप कोणें केलें जाल्यार. विष्णू वाघाक पक्षाचें पडूं ना, विष्णू वाघाक तत्वाचें आनी धोरणाचें पडलां. माध्यम प्रश्नाचेर म्हाजें धोरण सगळ्यांक खबर आसा. तें चेंज करून म्हाका जर कोण यो म्हणत जाल्यार ते मुर्खाच्या नंदनान वावरतात. हें पळय म्हाज्या धोरणा मुखार म्हाका खासदारकी सुद्दां म्हत्वाची दिसना. खासदार श्रीपाद नायक कोणा बागोवन कित्याक आवडटा हें आपणाक कळना अशें विष्णू म्हणटा. 15 वर्सां तो दिल्लीन रावलो. 15 वर्सां दिल्लीन रावल्लो खंयचोय नेतो आज नॅशनल लिडर जावपाचो कोतान. तेका 2-3 राज्याचो तरी प्रभारी म्हणून काम पडपाचें. तेजो एक स्ट्रेचर इतलो व्हडलो जावपाचो. पूण तेजे श्रीपाद बाबूजी म्हाका काकूट दिसता. तेका कशें हमाल कसो वापरून घेता. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेऊ एक वेवसायीक विसव.